Taka Eucaribuia, Calvari pector pum proves corda, et monan misan vartogivuia, misaci bet petugiat nigieta, kit moron taka Eucaribuia. Calvari pector pum proves corda, et monan misam vartogivuia. Calvari pec novian donos orda, Christa chamorna ugras coruia, undo soro ibit bodolta, Mas rogot shevuia, Calvari pec novian donos orda, Christa chamorna ugras coruia, undo soro ibit in bodolta, Christ medriace mas rogot shevuia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणींनो, आयच्या मिसाचो विशय सोम्याचें जेवण कुडी आत्म्याक पेकोवणी. जेजून आपल्या मुणयारी जिवितान जायत्यांक पेकोवणी दिली आनी आयज पवित्र मिसाचे भेटेन उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान हाजीर जावन आमकां पेकोवणी दिता. कित्याक ह्या पवित्र खाणा पिणा वरवीं जेजू म्हज्या कुडी आत्म्याक आपले पेकोवणेचो हात लायता आनी आपल्या मोगान म्हजें जिवीत बरें कोत्ता. जेजू म्हाका पेकोवणी दिता कित्याक हांवें दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवंक. हेंच बागिवोन फ्रांसीस शावेरान केलें. आपल्या मुणयारी जिवितांत मिसाची भेट भोगतीपणी समोरून भावात्यांक पेकोवणी फावो केली. मिसाची भेट आमच्या जिविताचो मास करूंक आमकां कृपा मागुया. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयचो विशय आमी आयकला. सोम्याचें जेवण आमकां कुडी आत्म्याचें पेकोवणी दिता. प्रितीच्या भयणी भावनो, दर मिसाची भेट जावन आसा आमकां आत्मीक जिविताचें जेवण. पूण जायतेच फावटी ह्या मिसा भेटेंत आमी वांटो घेता. पूण जायतेच फावटी कडेन हेंच मिसाचे भेटेंत ओत्ताबरीत आमचो वांटो जावंक ना. आयज केरीत भाशेन आमी ह्या मिसाचे भेटेक फावो तसलो मान दिवंक ना जाल्यार देवाचें भोगसणें आमकां मागुया. तशेंच आमच्या चालत्या जिवितांत जायतेच फावटी आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतपांनी आमी जायतीं पातकां आदारता. हे वेळा थोडेच वेळ ओगेपणान सारून आमच्या दर एका पातकाचो ग्रास करुया. आनी आमच्या पातकाचें दूख धरून सगलीं आमी बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोद पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडां विचारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सोदांच आगवार मारीक सगल्यांक देवदूताक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पवित्र देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक.
उपरांत तूं या. आज किरीतपोणी हांगासर आगोंदेची पवित्र सभा इक्रोमार कशी हांगासर आयिल्ली आसा. तुमच्या पासत मागतना दर एका मोनाची इंत्यासां ह्या वेळार घालुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाडटलो तें सासणीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्याक तुजे कृपेन आमची काळजां तयार कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव. तुजें सवें जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबाराचो सर्वेस्पोर सगल्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. साबार घालून रांदलोलें आनीक रुचीक जेवण आनी गाळून काडलेलो तरेतरेचो सोरो त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पडदो तो काडून उडयतलो आनी सगलीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मोर्नाचें चेदर पिंजतलो. सासणाक मोर्नाचो भस्म करतलो आनी सगल्या पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वीचेर आपले पोरजेचो तो पयस करतलो कित्याक सर्वेस्परान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसा. होच तो सर्वेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश भरीत जाता. सर्वेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमी जबाब दिवया. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. पांचवी चार तुजी चोरवनां थंय म्हाका विसवतून दिताय. थंड उदका सरी पावयताय. थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. काळोखांत खोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. अजाप जावन दुस्मान पळयतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीर माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत घोर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल म्हजें ठिकाण. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. आपले पोरजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तयार आसात ती सुदैव.
सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू गालिलेच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरा चडून थंय बसलो आनी लोकांच्यो उरपोज्यो थोंट्यांक कोयद्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरां वायटाकारांक बरोबर हाडून ताचे सोशी आयलो आनी ताच्या पांयां लागीं ताणें तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली मोनी उलयतात कोड फुटलोली धोड जातात थोंटी चलतात कुड्ड्यांक नदर येता म्हूण पळोवन लोक अजाप जालो आनी इस्रायलाच्या देवाक प्रकोंदूंक लागलो पूण जेजून आपल्या शिसा लागीं आपोवन म्हणलें म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात आज 3 दीस जाले म्हजे बरोबर आसात आनी जेवूंक खावूंक तांचे कडेन कांयच ना उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना वेतना वाटे ती पडूंक आसात शिसानीन ताका म्हणलें धाडूंक तर हे एकसुरे सुवातेर इतले लोकांक जेवण दिवंक पावशे आमचे कडेन उंडे खंयचे आसतले जेजून ताका विचारलें तुमचे लागीं कितले उंडे आसात ताणें सांगलें 7 आनी थोडी धाकटुली मासली तेन्ना ताणें लोकांक दोमनीर बसोवंक लायले आनी 7 उंडे आनी मासली आपल्या हातांत घेतली देवाक दिनवासून ती मोडली आनी आपल्या शिसांक दिली आनी शिसांनी ती लोकांक वाटली सगलीं दादोशी जायसर जेवली आनी उरलोले कुडके 7 करून भर तांणी एकठांय केले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तांत आय प्रिदिच्या भयणी भावनो भलायकी आमकां सगल्यांक जाय जेन्ना आमकां भलायकी आसता तेन्ना आमी जाय तोच वावर करूंक पावता पूण जांकां भलायकी आसना तांच्यांनी तें काम करूंक जायना आनी आमी पळयता आमच्या फिरगोजांनी जाय तीच आमची भाव भयणां पिडेंत आसात आनी आमी पळयता म्हयन्याच्या एका दिसाक जावं आमचो यादनीक तशेंच आयताराच्या आयताराक युकरिस्ट मिनिस्टर्स तांकां कुमन्यांव घेवंक वेतात अशीच प्रितीच्या भयणी भावनो म्हाका एका पिडेस्त मनशाची घडणी म्हज्या मनांत येता एका गांवांत एक पिडेस्त मनीस आसलो आनी तो सदांच भावातीतो जावन आसलो दिसपटी तो मिसान वांटो घेतालो पूण जायतीं वर्सां जाल्ल्यान जाणटो जाल्ल्यान तशेंच असोकताय ताका जाल्ली आनी ताचे पिडे वरवीं तो हातुनार आसलो आनी जेन्ना म्हयन्याचे एक पावटी जेन्ना यादनीक ताच्या घरांत कुमन्यांव घेवन वेता तेन्ना तो यादनिकाक असो म्हणटा फादर ह्या दिसाक हांव सदांच आशेतां आनी तूं जेन्ना म्हज्या घरांत जेजूक घेवन येता तेन्ना म्हज्या काळजांत जायतीच खुशालकाय भोगता कारण जेन्ना तूं जेजू हांव म्हज्या काळजांत घेता तेन्ना जें कितें म्हज्या जिवितांत निराशीपण आसा जें कितें म्हज्या जिवितांत खोश दूख आसा तें सगलें ल्हवू जाता आनी हे वरवीं म्हज्या जिवितांत पेकोणी कशी फावो जाता हेंच म्हाका अणभवूंक मेवता प्रितीच्या भयणी भावनो आयचो विशय आमकां हेंच कितें सांगता सोम्याचें जेवण आमकां कुडी ओतम्याक एक पेकोवणी दिता आजच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता
इस्रायल्स प्रवादी क्रिस्त येण्याची तयारी करता आनी इस्रायल पोचचेक तो एक बोरवासो कसो तो तांकां दिता. आमी जाणव जेन्ना इस्रायल पोचता पातो कोता तेन्ना बाबिलोनाच्या गुलामपणान ती पावतात आनी जेन्ना ती गुलामपणांत आसता तेन्ना थंय तांकां जायतेच निराशीपण तांचे भितर सोदता. तांच्या जिवितांत जायतेच कश्ट दूख तांकां येतात. आनी आजच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता कोण भाशेन सोवेस्पो देव इस्रायल्स प्रवादी उद्देशी आपल्या पोचेक तो बोरवासो दिता. तो म्हणटा त्या उंच दोंगराचेर आपूण तांकां एक बरें जेवण तयार करतलो, तशेंच तांकां सोरो वांट्टलो. आनी जी कोण लोकांक जे कोण कोश्टवतालीं तांचो कोश्टवताचो दुखाचो तो पड्डो खालावडयतलो. तशेंच मोन्नाचो चादो तो पिसतलो. सासणाक मोन्नाचो तशेंच तो भस्म करतलो आनी जांची पोल्याची दुखां व्हांवतात तांची दुखां तो पुसून काडटलो. हे वरवीं म्हणटूच जें कितें त्या पोरजेच्या जिवितांत निराशीपण आसलें, जें कितें पोरजेच्यान जें कितें दूख कोश आसलें तें आतां नो पयस जावन तांकां पेकोवणी फावो जातली. आनी हें घडटलें जेन्ना तो सोडवंडार येतलो तांकां. हे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपांत हो इस्रायल्स प्रवादी आपल्या पोचेक तो बोरवासो दिता. आनी जें कितें इस्रायल्स प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत बाकीत कोत्ता तेंच आयच्या शिव वर्तमानांत शांती पावयता. आमकां शिव वर्तमानांत मेवता जेन्ना जेजू ते गालिलेचे दर्याचे देगेर चलून ते एका दोंगरार तो बसता. आनी असो जेजू थंय बसलेलो आसतना जायतोच लोक जावं थोंट्यांक जावं कुड्ड्यांक तांकां असले पिडेंत आसले लोकांक तांचे सोयशीक घेवन येतात. आनी आमी पळयता जेजू न्हूच तांकां शिकवण दिता पूण तांचे पिडेंक तो इलाज दिता. तेच परी प्रितीच्या भयणी भावांनो, हो लोक जेजू सांगाता 3 दीस आसता. त्याच पासत जेजू तांची कुडीची भूक समजून घेता आनी त्याच पासत आपल्या शिश्यां लागीं मागता तुमचे लागीं कितें आसा तें हाडात. आनी जेजू ते 7 उंडे आनी तोडयो मासल्यो घेवन तांची कुडीची भूक मागता. हे वरवीं जेजू तांकां कुडीची तशेंच तांकां पिडेची तशेंच आत्मीक जिवितांत तांकां पेकोवणी फावो करता. आनी आयज प्रितीच्या भयणी भावांनो, हीच खुणा कशी आमकां आयज मिसाची भेट जावन आसा. ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां जेजूच्या 2 मेजाचेर आमी वांटो घेता. पयलें म्हणल्यार देवाचें उतर आमी आयकता, तशेंच जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेता. आनी जेन्ना हेंच आमच्या जिवितांत जाता तेन्ना जें कितें आमच्या जिवितांत निराशीपण आसा, जें कितें आमच्या जिवितांत दूख कोश्ट आसा तें सगळेंच नापयस जावन आमकां जिवितांत आमचे कुडीक तशेंच आमचे आत्मीक जिवितांत पेकोवणी फावो जाता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, 2 मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक देवाचें व्हड देणें जंय जेजू आपल्याकूच एक बोली कशी करून आमकां आत्मीक जिवितांत वांटून दिता. आनी जेन्ना कुमन्या वरवीं जेन्ना जेजू आमच्या काळजांत येवंक आमकां आत्मीक जिवितांत आदार दिता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत मादर तेरेसा मिसाचे भेटे वरवीं अशें ती म्हणटा. मिसाची भेट आपल्या जिवितांत आमकां घोटाय दिता. आपल्या दिसपोटी वावर करूंक म्हाका घोटाय दिता. आनी म्हज्यान एकूच दीस वो एकूय वर पवित्र मिसाचे भेटीन वावटो घेवंक नासतना रावंक नायचो. हे वरवीं जें कितें तिणें बरो वावर केलो फकत तिका ती घोटाय मेळ्ळी, ते फकत मिसाचे भेटे वरवीं तिका फावो घोटाय मेळ्ळी. तशेंच जे परी सुरवातेकूच हांवें त्या पिडेस मनशाची कवा तुमच्या फुड्यान दवरल्या, जे परी तो सदांच जेजूक आपल्या काळजांनी घेवंक आशेतालो आनी जेन्ना तो जेजूक आपल्या काळजांनी शेवता तेन्ना आमी पळयता कोण भाशेन तो म्हणटा आपल्या जिवितांत खुशालकाय मेवता. आपल्या जिवितांत आसलेले कोश दूख सगळेंच नापयस जावन आपल्या जिवितांत एक पेकोवणी कशी मेवता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आमकांच विचार करुया. मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना आमी खरो वत आमी जाणो काय? मिसाचे भेटेक फावो तो आमी मान दिता काय? मिसाचो भेटेचो मोग आमकां आसा काय? जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश दूख येता तेन्ना आमी खंय धांवता काय? प्रितीच्या भयणी भावांनो,
मिसाची भेट जावन आसा आमकां सगल्यांक एक आत्मीक जिवितांक एक पेखोवणी दिता तसलें जावन आसा. आनी त्याच पासत आमी 2 दिसा जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना आमी भोक्तीपणी वांटो घेवची गरज. कित्याक जेजू आमकां हीच भेटी वरवीं आमकां जे परी आमी पळयता कोण भाशेन जेजून आपल्या लोक पोळचें न्हयच तांकां कुडीची पेखोवण तांकां फाव करता पूण तांकां आत्मीक जिवितान तो वाडयता. आनी हेंच आमकां भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत पळयता. ताणें आपल्याक आपलो परगोडणेचो वावर करूंक पयले सुवातेर ताणें पवित्र मिसा कृपा आनी बळ आमकां मागुया की 2 दिसाक आमी ह्या मिसाचे भेटेन मोगान वाडुया. आनी हेंच आमकां मिसाची भेट जावन आसा आमकां एक सोम्याचें जेवण आमकां बळ दिता तसलें जावन आसा. तर आमी सदांच मोगान लासूंक हीच कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया. आमीन. सोगलीं उबी रावया आनी आमच्यो कांय मागण्यो बापाक उबारुया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी मिसाची भेट सदांच भोक्तीन समोरोंबूंक आनी आपल्या मुण्यारी जिविताचें हात्यार करूंक बापा लागीं मागुया. देशाच्या आनी गोंयच्या क्रिस्ती राजकारभाऱ्यांनी आपूण पोरजेचे सेवेक आसात म्हूण वळखून सोमेसांचे उदरगती पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमी जोण एकल्यान मिसाचे भेटेन बावार्थान आनी मोगान हाजीर जावंक आनी जेजूच्या मासा रोगताच्या बोळान आमच्या जिविताक पेकोवणी घेवंक बापा लागीं मागुया. पवित्र सोबेन वावुरतेल्या सोगल्या लोकिकांनी जेजू सारकेल्लें मोगाचें आनी चुरचुऱ्यांचें आपलें काळीज करूंक बापा लागीं मागुया. थोडोच वेळ ओगेपणान आमचे काळजांतले आवडे बापाक सांगुया. मोगाला बापा, हे तुझ्या भुरग्याची मागणी तुझ्या सातांनी घालता. दोयेन ती आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Manon che amci dana
soloy Bapa, tu samcia odmian. Razmor soloy Bapa, solves pora, manun ge amci dana, manun ge amci dana. Solves pora, manun ge amci dana, manun ge amci dana. मोज्या भावा भयणानो, मोज्या तुमचें बलिदान सत पवित्र देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाल बापा, सगळ्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणित पदवीन सरवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय असो, आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दाई वाटाव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सत पवित्र आनी सासनाच्या देवा, सर्व काले आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुज्या पुर्विलें येवजून पूर्ण केलें आनी सासनीक तारोडाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं देर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या चल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासनीक कोर्राचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bawa taco good porgo chuya. Sumia Jesu duce moron, ami somoron down. Duce puno chivon pon, ami porgo down. Duce aenia, duce aenia. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी गो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरे आमची गोवळी बापा, शिमिया फेर्नांदीस आमची आदारी गोवळी बापा, आ सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवस्तरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां ज्येश्ठ गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोळसुळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची एवेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या दर एका म्हज्या बाबा भयणाची आयज बागयो तानाची आगोंदा पवित्र सुबेची फिरगोसकारा रोमार करून घेवन आयिल्लीं आसात. तांची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मैद्याची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन तुजे बागयोन धर्मदूत आनी सोरकाळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सद पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोवंडाराची आज्ञा मोरान धरून ताणें शिकवून प्रार्थोन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो आयज रायज आमकां दी आनी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या दाक आकुतीन चर पातकांतली सुटय आनी चर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजमुर्की पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजभूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. Devaci shiri, so
शिणे देवाची शिणे संसाराची पाप काडूले आमकां शांती दी शांती दी. होच तो जिवो जेजू जो आमच्या काळजान येता आनी हे वरवीं आमचे सगळे कोश दुखाक तो पेखोणी फाव कोत्ता. तर ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी मेवतली. सगळीं आमी उबी रावया. कोनवल्या बापा, ह्या तुझ्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटोवं आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट समरमलेल्या फादर बाल्ताजार फेर्नांडीस आनी सोप बलिदानांत वांटो घेतल्या फादर पॅट्रीक आनी तशेंच आमच्या आगोंदेच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन हे 6:15चे मीस. ही मिसां आमचे दियोसिजींतली दर एक फिरगोज समरमतली. 3:30चे मीस आमच्या दियोसिजींतली खातीं डायसिजन बॉडीज समरमतली. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा, थंय वचून तुमी तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. निमाण्या आशिर्वादाक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सोद पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय ते हे वेळार मागचें. आमचे ओंत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे
बापाक वाखाणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, dos ódio salão, Jesus, divita, morna, uprava, solsa.